गोंयभर आपाचे उमेदवार कामाक लागले। आम आदमी पार्टीच्यो कांय खबरो। 500 आनी हजाराच्यो नोटी बंद करपाचो निर्णय आपाक कोत्र गेला। अशा तरेन भ्रष्टाचार कसो बंद जातलो काय म्हूण आपाचो प्रश्न तांणी काँग्रेसीचेरूय फोग काडला। हांव काँग्रेस पार्टीक इतलेंच विचारूंक सोदतां की तुमचो एक आमदार बीजेपीचो चेअरपर्सन पोजिशन घेता, तुका कडेन एक्शन घेवपाक जायना। कुट्टायेची सीट कॉम्प्रोमायज जाता बाय इलेक्शनाक, पणजेची सीट कॉम्प्रोमायज जाता परत बाय इलेक्शनाक। पूण ही बी टीम आतां जाली कोणाची? तुमी फॉल्स एक्युजेशन घालून लोकांक फटोवंक सोदता। ही काँग्रेस पार्टी गोंयांत फकत करप्शनूच केलें आनी गोंयकारांक फटयलें। The move is an excellent move, but not implemented right. The intentions are wrong. You give me a simple example of when people come to a fuel station with a 2,000 rupee note and a motorcycle wants to fill 200 rupees worth of fuel. What do I return back? And if there was demonetization, why is one sector of the world still continuing? If you felt it was a 3 days that you would bring back to normalcy, it has gone to 6 days. Today it has gone till the 24th. That means you have not still demonetized. थियेचो आपाचो उमेदवार प्रदीप घाडी आमोणकरान तांचे थिये ऑफिस उक्ते केले। आपाचो राष्ट्रीय फुडारी दिनेश वाघेलाय आशिल्लो। काले धन को रोकना हो तो हमें कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे, लेकिन वो निर्णय लेने का तरीका क्या होगा? उस निर्णय के बाद वो अमीर लोग जिसके नाम से आप निर्णय ले रहे हो, जिसको रोकने के लिए, वो तो अमन चमन की जिंदगी गुजार रहे हैं और आम आदमी रोज रोज पीस रहा है। थिवी मतदारसंघात एक पुलीस आउटपोस्ट ना, बरे हेल्थाची बरी सुविधा ना। एक बरो व्हडलो दोतोर गोंयचो, ताका हांवें सांगलें, अरे दोतोर म्हटलें अशें कितें, तो म्हणटा गोंयांत एक गोंयांत बरी हेल्थ फेसिलिटी आहा म्हणटा तो, बरी हेल्थ फेसिलिटी सगळी कितलीशीच हॉस्पिटलां म्हणटा, म्हापश्या तर कितलीशीच हॉस्पिटलां। अरविंद केजरीवालाक हॉस्पिटलां नाका अशी, ही हॉस्पिटलां एडमीट जर कोणाक कॅश जर आयलो तर ताका भितर घालता, आयसीयून ताका घालता भितर आनी ताका दवरता 15 दीस। असली हॉस्पिटलां जाय आमकां। बाणावले ह्या आपाच्या कार्यकर्त्यांक तांची उमेदवार रॉयला फर्नांडीस खंय मान्य ना। आपान परत सिलेक्शन प्रोसेस करचो म्हूण थंयचे कार्यकर्ते मागतात। वी आर नॉट अगेन्स्ट द आम आदमी पार्टी। आमकां होकोट तेंगेले सिलेक्शन प्रोसेस पोतूंक जाय, इतलें आमगेलें। तेका सद्या टिकेट कोणा दिला? बेनवले टिकेट रॉयल फर्नांडीस सर। You still want the party to start the process all over again? Yeah, we are talking about Benaulin constituency only. Yeah, we are not even someone particular person candidate. We are against the process of the candidature which they failed what they assured us. There were candidates who had to be scrutinized. So we were wondering. Now the first suspicion that came was, why, when only 38% constituency was covered, why did they hurry with the candidate selection process? Secondly, why did they take only 24 hours to announce the name of the candidate? Definitely it pointed to only one thing. We do not feel bad to say it here, but we had suspicion that it was pre-planned, executed, fixing. आपाची बॅनर्स काढून उडयले म्हूण फातोडेचो आपाचो उमेदवार रणजीत कोता कारवालोन पुलीस कंप्लेन केल्या। आपाचे खंय 190तले 170 बॅनर्स काढून उडयल्यात। That over the past 2 days we have put up 190 banners in the Fatorda constituency after getting permission for all 190 from the municipality. And it is indeed unfortunate that within one night, on the 13th night, 170 banners have been removed. It is really, really sad. And what needs to be highlighted is that only the AAP banner has been removed. The BJP, Mr. Damu's banner is there and Mr. Vijay Sadisha's banner is there, but only the AAP banners have been removed. So what it indicates to us is that people or our opponents are feeling really uneasy about our presence in Fatorda, and we would like to request them that we want to have this campaign in a positive approach. तुम्ही आपा हे काढला? तांचे तांकां परमिशन दिलें आनी ते आमी काडूना, तांकां परमिशनच ते काडूना। जे पळय दिवाळी पिक्चर बी बोर्ड लायले पळय, विजय सरदेसाय, दामू नायकाले बी आसले पळय, ते सगळे काडले। ते दिवाळी जाली न्ही, तांकां परमिशन आमचे आसता न्ही, ते सगळे काडले। तुम्ही दिसा काढला न्हू? तेंचे ते रातचे काडला मोडी कोणे काडले?
ते कोण तरी कळलं म्हणून खबर ना म्हाका आतां आयले त्या म्हणटा तुमी जाल्यार येवन चॅक कर की म्हाका म्हणल्यार हांव म्हाजे एकूय बॅनर काडूं ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. पेडणेचे टॅक्सीवाले नवे डिजिटल मीटर बसवंक तयार ना. तांकां मीटर नाका, GPS नाका, स्पीड गव्हर्नर नाका म्हूण टॅक्सीवाल्यांनी RTOक निवेदन दिलां. ह्यो गजाली गाडयेक बसयले शिवाय RTO खंय फिटनेस सर्टिफिकेट दिना. नव्यो गाडयो घेतल्यो आतां लोन कशें फारीक करप काय म्हूण तांकां प्रस्न. सरकारान कायदो बदलचो म्हूण टॅक्सीवाले मागतात. आशिया मोर्चे मांद्रे हरमल सगळे केरिये टॅक्सिका सगळे आमी RTO दिल्या आनी मेमोरेंडम दिला कित्याक आमकां मिटर नाका, GPS नाका आनी गव्हर्नर नाका. आनी सध्या तरी तर मिटर आमकां नाका. RTOन गेले आमी डायरेक्टर मेळ्ळा, डायरेक्टर सांगता कितें आपणाक सर्क्युलर येयला ते आपूण तसोच वयता कित्याक 1 तारखेच्यान आमचे गाडये पासिंग करिना, कोणाक फिटनेस दिना. म्हणजे आज 14 दीस आमचे भुरगे घरा गाडये दवरून बेकार बसल्या. 100-150 लोक हांगा जमलेले आसात RTOच्या तोंडा फुडें. आमी एप्लिकेशन दिल्ले आसा की आमचे कितें मागणे आसा. मेन म्हणजे आमकां मिटर हो नाकाच. मिटरांक लागून ह्यो प्रॉब्लेम जाल्लो आसा. आयज 10-12 दीस जाले भुरगे आमचे बेश्टे घरान बसून आसात. गाडयो लोकांनी एर्टिगा हाडल्यात, कोणी दुसरी गाडयो हाडल्यात. तेचे लोन कशें फारीक करचें. आनी सोमारा राती वास्कोच्या लोकांक रातभर काळोख आनी लायटीच्या खात्याक ना म्हणल्यार 2-1 लाखांचें लुकसाण. एक लोडेड ट्रक लाकडाचे चिप्स घेवन चिखले सावन वास्को वतालो. ट्रकान लायटीच्या खांब्याक धपको दिलो. कोणाक कांयच जाल्लें ना. सिटी रोडावेल्यान हेवी व्हेकलाची यो वच बंद करची म्हूण लोकांची मागणी. त्या वाठारांत लायटीच्यो लायव्ह वायरी ट्रकांक घुसपून थळाव्यांक दीस रात लायटीचे त्रास जातात. हे आमचे वाड्यार सदांचें अशें जालां न्ही. हे ओवरलोड आतां पयला थंय ओवरलोड जाता अशें सदांचें जालां आमचें हांगा हे एरियान. म्हयन्यान एक फावटी तरी एक्सिडंट जातात हे ट्रकांक लागून. हो प्रॉब्लेम आमचो सॉल्व केन्ना जातलो आतां आमचे MLA विचारपा पडटलें. दखल घेवपाची सगळ्यांनीच. म्हाजे दिसपान जाल्यार पळय हांगा इतले ट्रॅफीक जाम जाता. दुसरी गजाल म्हटल्यार की हांगा पुलिसांनी मातशी तेची दखल घेवपाची. कितें डेली कितें पळयता जाल्यार हांगासर पिवनूच गाडयो चलयता कळ्ळें न्हू. तेजी दखल घेवपाची. तेजे उपरांत आतां पळय आतां लायट ना हांगासर. लायट ना जाल्यार रातभर आतां भुरगीं बाळां कशीं न्हिदतलीं. कितें आतां काय हें जावपाचें ना. सगळे हे व्हडले व्हडले कोण आहा पळय ते सगळे जाण आपापल्या घरांनी न्हिदले आसतले आनी आमकां त्रासान घातला हांगासर. एक ब्रेक.